आमचे काउन्सिलर फ्रॉम पणजी पणजी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी बाब लिओ फुर्तार, सिनियर लीडर बाब सुरेन फुर्तार, आमचे स्पोक्स पर्सन बाब सावियो कुटिनो, आमचे BLA जे वन आसा मुक्ता फोंडवेकर आणि आमचे प्रेसिडेंट पणजेचे ब्लॉकचे प्रतिभा बोरकर आणि हांव मागता सुनील बाबा कडेन की तांणी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो जो आज विस्तारीत हे आसा ते स्पश्ट करचे. गुड मॉर्निंग. आजची जी आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें SIR जी एक्सरसाइज इलेक्शन कमिशनान फाटल्या दिसांनी स्टार्ट केल्ली आनी ते SIR सिस्टमॅटीक इंटेन्सिव्ह रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल केलो. ताजे अंतर्गत खुबशीं डिलिशन्स जाल्या आनी ती डिलिशन्स जी जाल्या ताजे फाटभुंयेचेरूच एक प्रोसिजर आसा की नांवां अजून पर्यंत जी इलेक्टोरल रोलाचेर आसा ती सपोज फेक नांवां आसत, फेक वोटर्स आसत. फेक वोटर दोन सेन्सान जाता. एक म्हणल्यार ते नॉन एक्झिस्टंट वोटर ऑर जे वोटर शिफ्ट जाले आसत जाल्यार ते डिलीट करपाक मेळटा. आनी जर कोणें तांचेर ऑब्जेक्शन फॉल्सली काडले जाल्यार तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसता हियरींग एटेंड करप आनी आपले डॉक्युमेंट्स जे प्रिस्क्रायब डॉक्युमेंट्स आसता ते सगळे प्रोवायड करप आनी प्रूव करप की दे आर जेन्युइन वोटर्स म्हणून. काँग्रेस पार्टीन डिटेल हांव तुमकां पणजेच्यानूच स्टार्ट करता कित्याक हांव दोनूच मतदारसंघाचे एग्जाम्पल घेता, नॉर्थाचो एक आनी सावथाचो एक. नॉर्थाची जी राजधानी कॅपिटल सिटी पणजे आसा आनी सावथाची जी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मडगांव, हाजे दोनूच हाजेर आमी तुमकां विस्तारान सांगतले. जाल्यार काँग्रेस पार्टीन डिटेल सर्वे केलो पणजे मतदारसंघात आनी अशें लक्षान आयलें आमची जी काँग्रेस पार्टीची टीम आसा, ब्लॉकाची टीम आसा, तांचे अशें लक्षान आयलें की कितलेशेच वोटर्स जे शिफ्ट जाल्या पणजेच्यान अशे वोटर्स अजुनूय इलेक्टोरल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जाता. आतां पयलीं म्हणल्यार SIR जेन्ना जाला आनी इलेक्शन कमिशन सांगता की वोटर रोल स्ट्रीमलायन करपाक तांच्यांनी तो ड्रायव्ह केला म्हणून तें जालां आसतना अशे वोटर्स डिस्पायट ऑफ दॅट SIR रिफ्लेक्ट जावप हाजे वयल्यान द एंटायर प्रोसेस ऑफ SIR कम्स अंडर क्वेश्चन मार्क, सिरियस क्वेश्चन मार्क. वेदर द SIR was carried out to delete the voters who are pro opposition काय म्हणून एक प्रश्न निर्माण जाता. आमी देशभर चित्र पळयला BJPन कशें SIRचो फायदो घेतला आनी कशें आमी BJPचे लिडर्सांकूय पळयला भाशण दिता आसतना आनी गायडन्स दिता आसतना इन्क्लुडींग सम ऑफ द BJP MLAs एंड सम ऑफ देअर ऑर्गनायझेशनल लिडर्स की ते सांगता की SIRचो चडांत चड फायदो घेया आनी ऑपोजिशनाचे वोट डिलीट करा. जाल्यार SIR हो एंटायर जो एक्सरसाइज जाल्लो हो इलेक्टोरल रोल रिवायज करपाक जाल्लो काय ऑपोजिशनाचे वोटर्स रिवायज करपाक केल्लो. म्हणल्यार वोटर्स कातरपाक जो आमचो लिडर राहुल गांधी देशाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगीत आसा वोट चोरी जाल्ल्या. तुमकां थोडे एग्जाम्पल आमी गोंयान भर पणजेन दाखयता की वोट चोरी कशी करतात. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना ही वोटर्स आयडेंटिफाय केले आमच्या टिमीन भरपूर हार्डवर्क केला. BLAs जे आमचे आसा पणजे मतदारसंघाचे पणजे ब्लॉक काँग्रेसची टीम आसा आनी तातूंत मुद्दम म्हणून हांव दोन आमची महिला कार्यकर्ता पार्टीची जी आसा मुक्तमाला आसा, प्रतिभा बोरकर आहा, तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांचें अभिनंदन करता कित्याक बीइंग वुमन दे हॅव शोन स्पायन टू गो आउट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी अगेन्स्ट अ पर्सन whom BJP earlier fought and now they have accepted him, whom BJP सुद्धा जे मनशाक दिता ताजे आज दहशत आसतना सुद्धा ही आमची महिला कार्यकर्ता फिल्डार गेल्या. तांच्यांनी अशे मतदार आयडेंटिफाय केले जे स्ट्रक्चरूच ना जो तांचो एड्रेस दाखयतालो पण तरी आसतना इलेक्टोरल रोलाचेर ते वोटर म्हणून रिफ्लेक्ट करताले. चडशे करून पार्ट नंबर 10 पाटो, पार्ट नंबर 16 आणि पार्ट नंबर 18 हे तीन जे प्रभाग आसा पणजे मतदारसंघाचे हातून प्रॉब्लेम चड जाल्या. आणि एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणजे 8 टायप गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स आल्तीन बिल्डिंगूच ना, बिल्डिंग डेमोलिश जाल्या पण वोटर्स ताचेर अजून दाखयता. ही फक्त एक बारीक तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता जे जाग्यार स्ट्रक्चरूच ना पण वोटर्स आर स्टील बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द इलेक्टोरल रोल. जाल्यार संबंध मतदारसंघात असे कितले
फेक वोटर्स असतले हो प्रश्न पडटा. काँग्रेस पार्टीचे कसलेच इंटेन्शन ना की जे वोटर्स आसा, जे लेजिटिमेट, जे जेन्युइन वोटर्स आसा तांचो मतदानाचो हक्क काढून घेवपाचो. ऑन द कॉन्ट्ररी, जे जरी फॉर्म 7 फिल करून डिलिशन ऑफ ते वोटर्स मागल्या जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आनी आमच्या लिडरांनी परत परत अपील केल्या की जर कोण जेन्युइन वोटर्स आसत तांच्यांनी फॉर्म 8 फिल करून प्रिस्क्रायब्ड जे डॉक्युमेंट्स आसा, जे इलेक्शन कमिशनान स्वता प्रिस्क्रायब केल्या, एज पर दॅट तांच्यांनी आपली नांवां सेफगार्ड करून घेवपाची गरज आसा. पण आज जे चित्र आमी पणजेन पळयता, दॅट इज अ व्हेरी स्कॅरी पिक्चर दॅट द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जे आसा, BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स, तांचेर आज ट्रेमेंडस प्रेशर आसा फ्रॉम द लोकल MLA बाबूश मनसेरात, हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आणि आज हे BLOs अंडर प्रेशर काम करता आणि instead of following the prescribed law, instead of adhering to the guidelines given by the Election Commission of India, they are forced to follow the guidelines of Panjim MLA Babush Mansarat and the BJP leadership, and we strongly condemn this. Specifically the BLOs of part number 10, 16 and 18, we are making a direct allegation that these 3 BLOs are taking dictates from the local MLA and the BJP leaders instead of following the law. जाल्यार आज हे डिस्क्रिमिनेशन कित्याक? जर काँग्रेसीचो वोटर आसत किंवा खंयच्यो विरोधकाचो वोटर आसत, ऑपोजिशनाचो वोटर आसत, जाल्यार तांचेर जर कोण ऑब्जेक्शन काडत जाल्यार तांची सरळ नांवां एक म्हणल्यार डिलीट करतात. दुसरें म्हणल्यार तांचे परत नांव जर फॉर्म 8 एनरोल करपाक जाय जाल्यार तांकां सांगता ते गो एज पर दीस लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स प्रिस्क्रायब बाय द इलेक्शन कमिशन. मागीर तातूंत पासपोर्ट आसा, प्रूफ ऑफ आयडेंटिटीन पासपोर्ट आसा, आधार कार्ड आसा, रेशन कार्ड आसा, वोटर कार्ड आसा, ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, वॉटर बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, टेलिफोन बिल आसा, गॅस बिल आसा, आय कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट, पॅन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आणि 10वी आणि 12वीचे एज्युकेशनल सर्टिफिकेट, हे प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. मागीर ताका प्रूफ ऑफ एड्रेस मागता ते, तातूंत प्रिस्क्रायब्ड आसा पासपोर्ट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, वॉटर बिल नॉट ओल्डर देन 3 months, टेलिफोन बिल, गॅस बिल, आय कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरंट ID प्रूफ आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट रेंट एग्रीमेंट विथ पॅन कार्ड कॉपी ऑफ लँडलॉर्ड. जाल्यार जर काँग्रेसचो मतदाराक डिलीट केलो आणि ताका परत एनरोल करपाक जाय जाल्यार हे BLOs सांगता की गो एज पर दीस लिस्ट आणि ताका म्हणटा रेंट एग्रीमेंट हाड, तुजे लँडलॉर्डाचे पॅन कार्ड हाड. पण जे बिल्डिंगूच एक्झिस्टन्सान ना आणि ते वोटरांक डिलीट करची म्हणून मागणी जर आमचे काँग्रेसचे BLAंनी केली जाल्यार तांचे ते NOC चेर अलाव करताले नांवां परती एनरोल करपाक. NOC म्हणटा तो प्रकार हांगा खंयच प्रिस्क्रायब फॉर्मेटान ना. आमकांय कोणाकूच इनकन्विनियन्स करपाचो ना, बट अल्टिमेटली वेन वी आर लिव्हिंग इन दीस कंट्री वी हॅव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लँड, वी हॅव टू फॉलो वॉट इज प्रिस्क्रायब बाय द इलेक्शन कमिशन. जाल्यार ही डिस्क्रिमिनेशनाची भावना कित्याक? बीजेपीच्या वोटरांक वेगळो कायदो आणि काँग्रेसीचे आणि विरोधक ऑपोजिशन पार्टीच्या वोटरांक वेगळो कायदो, ही गजाल अशीच आमी टॉलरेट करून घेवपाचें ना. आणि हे खातीर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की अशी जर गजाली लक्षांत आयल्यो जाल्यार त्यो म्हाका दिसता देशाचे डेमोक्रेसी खातीर आणि देशाच्या संविधाना खातीर मारक ठरतल्यो. कित्याक निमाणें हें सगळें जें चल्लां तें इलेक्शना वयल्यान चलता आणि सरकार घडोवपाचेर चलता. जाल्यार ताजे फाटभुंयेचेर जर मतदारां कडेन जर आज असो खेळ केलो आणि अशें जर डिस्क्रिमिनेशन केलें पॉलिटिकल पार्टीचें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान हें वोट चोरीचें एक्झाम्पल आसतलें. तरी हांव म्हणटा आमचे जे पणजेचे आणि मुडगोचे सावयो बाब आसा, हांगा सुरेन बाब आसा, लिओ बाब आसा, ते तुमकां डिटेलान तांकां एक्सप्लेन करून दी की कशें तांच्यांनी आयडेंटिफाय केले वोटर्सांनी, कशें तांच्यांनी डिमांड केले तांचेर डिलिशन करचें म्हणून, आणि कशें हातूंत भितर इंटरफेरन्स सरकाराच्या वतीन आणि बीजेपीच्या वतीन चल्ला पळय. लिओ बाब, प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज हॅपनिंग इन पेंजीम सो दॅट पीपल ऑफ गोवा शुड ऑल्सो नो हाउ बीजेपी इज डुईंग द वोट चोरी. Good morning. First, I would like to thank all our media friends for taking a time out and attending this important press conference. We started this exercise on 9 June exactly, precisely. So we started getting information that in many parts, especially in Altin, आमचे कोटाचा हातीन
A type, C type, GRP quarters. The buildings were demolished. Okay, yeah, I'm again stressing, buildings were demolished. They're not a stone in place. Still, more than 250 voters were shown in these 3 buildings. When we started this application process, for 30 days they sat on the matter because they did not have an excuse. No action was taken. We were forced to go to the CEO, Chief Electoral Officer in Alpin, and bring to his notice and say that, sir, no action has been taken after filing application for deletion, Form 7. Then he directed the collector and the Mamladar and the BLOs to take action, and only after that the work started. And what does the law say? The moment a Form 7 is filed, within 15 days, the full process should culminate with hearing. So it goes to the BLO. BLO will then have a field verification. After field verification, report is submitted, and the deputy collector has a hearing in which the voters given an opportunity to produce the documents. This full exercise was kept pending for 30 to 40 days because they were trying to find a way to save these people. आता की they are given in Polytech quarters, given in LCD quarters, staff retired all. They already shifted. They gone to Madkai, Priol, and other places, but still they were shown their names. See, we don't want to trouble any voter. If somebody is shifted to Madkai or Kumbariju or Priol or Santa Cruz, wherever, you file a Form 8 and you will put your voting over there. You're not going to lose your voting right. But Panjim, the fate of Panjim has to be decided by Ponjekars. A person who is not residing in Panjim, who has already surrendered his quarters 10 years back, how can you be a voter and how can you decide the fate of the city? Secondly, we found a shocking incident in Part 1, Rimandar. There are 2 stone quarries which are owned by Tamba family and Shekhassan family. At desired time, around 200 votes were already removed from these quarries. Still, another 57 names we managed to identify. When we made the application, the BLO sat on the file for last 30 days. After 30 days, he has rejected 29 names. I want to name this BLO, Mr. Prashant Kutikar. 29 names were rejected summarily. When we questioned him why these names were rejected, without asking for hearing, he said, I have gone and identified that they are staying there. When we requested him on what basis you identified, whether any documents have been produced by these people, he did not have answer. And all these are all migrant names who are shifted to Karnataka. We have even done that investigation. We are so sure. See, in all this, whatever more than 500 names we have identified in Panjim, 99.9% nobody has said that it is a false thing. Maybe 0.1% there might have been a mistake. I am again stressing 99% people have admitted that they are not staying there or have shifted or they have not turned up on the hearing. So far, more than 200 names have been deleted at the deputy collector level, and proceedings are going on for the balance 3 names, 300 votes. So, you want I'll share this with you of Part 1, the names which were deleted by the BLO, meaning were rejected by the BLO. It's a word here given, BLO field remark is rejected. So, and another thing, this we have learned that this BLO, Mr. Kutikar, is a relative of the sitting punch. Now tell me, in any court of law, Amit Babu is a prominent lawyer, tell you, the moment a judge even knows a person or is related to anybody, what do? They recuse themselves on the case. As in, they say, not before me. Why? Because there should not be a conflict of interest. So when you are related to a sitting punch member, will you do justice to your job? So we request that this particular BLO on immediate basis has to be removed and we put another BLO. Secondly, where the field verification has been done, you show the documents. Then a ITJ bill dagoila, then a Aadhaar card dagoila, now what is happening, I tell you. BLO is going with the concerned voter who is under investigation. For example, there was a case in Altin. The quarters, he has already surrendered the quarters. BLO called him in the evening. And he is telling the BLO, how thing over here. The BLO is not even asking to open the door and check whether he is staying in the quarters. The moment you surrender your quarters, you don't have the keys. So even this kind of chicanery is going on. He is just going and saying, how thing are out there. BLO has given report and rejected everything on this basis. In Part 1, Part 14, this is Mala area, and Part 30 in Tonka. These 3 areas, around 70 of our applications have been rejected. 70. To put things in perspective, last election, the winning margin was 683.
the difference between the winning candidate and losing candidate. 70 is almost 10% of the winning money. So every vote is crucial. So this is what jugglery is going on. So 70 votes, our applications are directly rejected. So we request that these three BLOs, part 1, Mr. Guptikar, part 14 and part 30, be removed immediately and fresh BLOs be assigned. So they are all compromised and there are clear cases of conflict of interest. And secondly, another big game is going on. Even at the time of SIR, a lot of voters were added in flats in Tonka area, flats costing more than 2 crores. People who are working as car wash and people who are working as maids. This is a prominent building belonging to a prominent politician from Panjim. In these flats, he has given NOC, and on the basis of NOC, these people have been registered as voters. A person who not even earning 15,000 salary is showing a resident of a flat costing 3 crores. I don't want to elaborate more. You all know who these flats belong to. So how can you, as per the list of guideline documents, you cannot put a person on NOC. There should be a rent agreement. And even after the person has been put, has police verification been done, has tenant verification been done, collector's orders are clear. Any flat rented out, you compulsorily have to have tenant verification. Is this process done? The very fact a person, a person being a car washer or something shown in a flat of 3 crores should immediately, the antenna of the bureau should it should be activated. This is common sense. But these open, blatant things are going on in Panjim. So who are they scared of? So this is how that action should be taken. The roles should be streamlined, sanitized, and only those who are voters of Panjim should decide the fate of Panjim. If you are one out of Panjim, you file form it and you be a voter of Madkay wherever you are. Okay? फुडलो पार्ट तुमकां मडगांवां कितें चल्लां तें सावयो बाब सांगतलो. Thank you. Madgaon, similar situation or probably even worse than this म्हणपा सारखे जाता. कित्याक SIR टायमार आमी कितले सुमार फॉलोअप करून हे जे इलिगल वोटर्स मेंटेन करपाचे जे प्रयत्न आशिल्ले ते आमी एक्सपोज केल्ले आसा. Incidentally, even in Margaon 1 part number 10, थंय बी जे लँड ओनर्स आशिल्ले तांचे स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ल्हान ल्हान घर आशिल्ले आनी थंय कितलेशे टेनमेंट्स आशिल्ले आनी ते टेनमेंट्स डेमोलिश करून ते बिल्डिंग येयली आनी बिल्डिंग येयले उपरांत सुद्दां ते वोटर आहा ते तशे आसा तांकां डिलीट करपाक हें करनाशिल्ले आनी जेन्ना लँड ओनर्स आहा ते ऑब्जेक्शन फायल करतात की बाबा ही घरात ना आमची सो ह्या एरियेंत वोटर्स ना. In spite of that, they maintain केलं आणि ताजे उपरांत आता आनी ऑब्जेक्शन घालून थोडे डिलीट जाल्ले आसा. तो एक्सरसाइज आमचो चालू आसा. दुसरो म्हणटा पार्ट 15 म्हणटा आझाद नगर ऑपोजिट कोंकण रेल्वे स्टेशन. हो सामको मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट म्हणपाचो. थंय दिस लँड इज ओनली अराउंड 2000 to 2500 स्क्वेअर मिटर हा लँड आणि कोंकण रेल्वे रिहॅबिलिटेशन न्ही आणि थंय 800 सुमार वोटर आसा. तुम्ही 800 लोक सुद्धा असे उभे रावले जाल्यार ते लोकांक 800 लोकांक उभे रावपाक प्लस मायनस असता न्ही एनी फॅमिली. सो 800 सुमार वोटर्स असतात आणि ते वोट कसे असतात. दीज आर अलॉटेड बाय द कोंकण रेल्वे फॉर रिहॅबिलिटेशन. सो जो ओरिजिनल अलॉटी हा तो शिफ्ट झाला. त्यांनी फ्लॅट घेतला घर घेतला कितले तरी आणि तो थंय शिफ्ट झाला. ताजे टेनंट्स येयल्या. सो ह्या अलॉटीचेय नाव आसा टेनंटाचेय नाव आसा सेम घराचे. वो टेनंट सपोज शिफ्ट गेलो सोडून गेलो दुसरे टेनंट येतात जाल्यार तिवूय नाव एड जाता. अशी मल्टी लेयर हे करून वोटर्स एड केल्ले आसा आणि डिलिशन म्हणटा जायना. आमी जेन्ना त्या BLO पार्ट 15 BLO एक्सपोज केलो तेन्ना तो आमचेर फेक कंप्लेन करता की आमी ताका धमकी दिली आणि कितें मारतलो म्हणून जायत भाशेन हें केलें. आनी खंय डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी मिटींग चलता आसतना आमी जेन्ना प्रूव करून दाखयलें की डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी असले मिटींगूच जावना आणि कंप्लेन इटसेल्फ वाज फेक जाल्यार अजून पासून एक्शन जायना. FIR जाले आमचेर. हायकोर्टा वचून ते FIR कॉज करपाक पडले आमकां. पूण आज पासून ह्या BLOचेर एक्शन जायना. हे कित्या खातीर कित्याक जो लोकल हे आसा पॉलिटिशियन आसा जाका हाजो फायदा आसा तो हे सगळे असले करून घेता. आतां आनी एक सामकी मोस्ट इंटरेस्टिंग हे उगड्यार हाडपाक सोदता एज फार एज SIR इज कन्सर्न. आतां आमचो एक SIR मॉनिटर ग्रुप म्हण आशिल्लो आणि
एक त्या ग्रुपाचो एक मेंबर मेलविन आणि आरटीआय घातली आणि आरटीआयचे क्वेश्चन हांव वाचता आणि आन्सरूय सांगता तुका आणि तेजेर कळटलें हे जे एपील सिस्टम आहा तो कितले सुमार योग्य आहा काय म्हण कायंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बारीकसाणेन आयका कायंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन under the provisions of Right to Information Act 2005 regarding SIR revision to 2026. Number 1, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided under the Special Intensive Revision SIR 2026 across South Goa district. Answer is, with regard to point number 1, it is informed that the total 748 appeals filed, heard and decided during the SIR 26, out of which one rehearing is under process. This is question number 1. Second, total number of appeals filed, taken up for hearing and decided specifically by the District Election Officer, DEO, South Goa, under SIR process 2026. Answer is, with regard to point number 2, it is informed that total 748 appeals were filed, taken up for hearing, and out of which 37 applications are rejected as the application received after the stipulated period of 15 days, and 710 appeals were decided, and further one appeal is under process. Number 3, total number of appeals filed, taken up for hearing, and decided specifically by Deputy Deputy District Election Officer (DEO) South under SIR 26. And here the answer is, with regard to point number 3, it is informed that total 748 appeals received by the office of, out of which 174 were heard and decided by Additional Collector 2, South Goa, and the same were reheard by the District Election Officer, and one number of appeals under process. Now this is as far as the hearing was concerned. Now the last point, most interesting. Certified copy of the notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization, or any relevant official record by virtue of which powers were delegated, conferred, or assigned upon the Deputy District Election Officer South to hear and decide appeals arising out of the SIR 2026. And the answer here is, with regard to point number 4, it is informed that no such notification, circular, office memorandum, delegation order, authorization, or assigned upon the Deputy District Election Officer South Goa to hear and decide the appeals arising out of the SIR. What does this mean? Here you are saying you have heard, you have accepted appeals, some you have rejected because they are beyond the time, and finally you are saying you are not authorized to conduct such hearings. So even those that are rejected are first of all invalidly rejected. Those which are accepted also are invalidly accepted because without authorization. So what was this entire SIR process all about? So this is a big question mark. So this is how, first of all, unnecessarily people have been tortured by calling them for hearings, and finally they get nothing out of it. I had orders even of the collector. I have orders of collector where the collector has given orders that the name should be retained. But in spite of that, these people were asked to file Form 6, fresh Form 6. So this is the entire exercise of SIR, what happened in Goa, only to target non-BJP voters, as Kaundarkar has mentioned. हे मेन यहाँ जे नॉन बीजेपी वोटर्स आशिल्ले तांकां खंय तरी रोला वयले भायर काडपाक हें जाल्लें आसा आनी सो हेजेर पार्टी थ्रू आमी फूल हें घेतले एक्शन घेवपाचो आमचो हें आसतलो. म्हाका दिसता जो SIR जालो, that was supposed to be systematic intensive revision, but it is looks like systematic vote चोरी. टू आर लाख हे जे जाले बेगीन जाल्या उपरांत एप्रिलान एक रोल आयला आणि जुलायन एक रोल आयला, अँड वी हॅव सीन दॅट नियरली 1.5 lakh वोट्स डिलीट झाले म्हणून, पर्टिक्युलरली इन सांता क्रूज आउट ऑफ 29,000 4,700च्या आसपास वोट डिलीट झाले, आणि मेजॉरिटी ऑफ दीज वोट्स विच हॅव बीन डिलीटेड आर ऑफ मायनॉरिटी कम्युनिटी, पर्टिक्युलरली मायनॉरिटी कम्युनिटी जाल्या, आणि इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज आम्ही आज ते वोटर फोडल्या, म्हणजे जे आम्ही आज बूथ वायज घेऊन बसल्या ते पळयत जाल्यार कितलेशेच वोटर्स आसा ज्यांनी वोटिंग केल्या दोन फाटी तरी, आणि
तांची नावां डिलीट जाल्ली आसा हूम आय नो पर्टिक्युलरली आमचे सगळे जे BLA आसा किंवा आमचे व्हॉलंटियर्स आसा ते काडटा. नाव द क्वेश्चन रिमेन्स इज BLO जे हें करता आर दे गव्हर्मेंट सर्वंट्स or not, or do they think they are servants of the ministers or the BJP? कारण आज ज्या तरेन BLO काम करता अंडर प्रेशरायज जाल्या आसतूय ते, पण क्वेश्चन रिमेन्स इज दे आर एक्ट by adding votes or not deleting votes which are supposed to be deleted amounts to misrepresentation. Offense is आता, it is offense under the Representation of People's Act also and criminal offense also. कारण ज्या मनशाक वोटिंग रायट ना त्या मनशाक तुम्ही वोटिंग रायट करपाचो अधिकार दिता आणि ज्या मनशाक वोटिंग रायट आसा ताचो वोटिंग रायट तुम्ही काढून घेता. Now I am very shocked to actually see only some booth wise data which is available with me here, which has some are rejected and some are म्हणजे हांगा voter is directed to fill form 8 and produce the same. आता म्हाका BLO हो प्रश्न करपाक जाय की सिस्टमॅटिक इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जाल्ले जाल्यार हे वोट हे आयडेंटिफाय कशें जावंक नासले. हाव वर दे मिस्ड दॅट दे आर नॉट स्टेइंग देर, हाव वर दे मिस्ड दॅट सम ऑफ देम हॅव शिफ्टेड देर, हाव वर दे मिस्ड दॅट ते तांचे डिलिशन जावंक जाय आसले. वॉट सिस्टमॅटिक इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हॅव यू डन? सो दीस BLOs आर आन्सरेबल फॉर दीस. हांगा जी रिजेक्शन जाल्यार ती नांवां जर पळयत जाल्यार कळटा ती नांवां खंयची आसतली ती. आय डोंट वांट टू नेम particularly or tag or be judgmental about the names which are here, but this shows that BLOs have manipulated SIR records and ताणी जी नावा घेतला we'll have to report this to CEO. That's how each page asa. This is with regards to I think part 1 this 60 70 80 नावाचे हांगाच दिसता. This is only 80 names plus these names. These are about party. So 80 names which 800 900 चा एक part असता. 10% of the votes of that particular part, if you take one particular example, ही मिस कशी झाली BLO त्या हे ना म्हणून. You have yourself made a comment now that they have to fill form 8. हांगा एक आणि एक comment आसा and it is again shocking. Elector submitted that he is not currently residing at the above address, however he was not informed by the BLO to shift the epic. Elector has submitted that he will fill form. तुका मिस झाले कशें? How did you miss this? How did you again go there and find out? That means you have not gone. तुम्हें जे केला 30 BLOs I think were transferred by the minister overnight in and Panji using his power as a revenue minister. I think this has been done systematically all over Goa. ये आम्ही सामके सिरियसली घेतला. BLO म्हाका एक वॉर्निंग दिन दिसता आज की तुम्ही जर हे पॉलिटिकल बॉसेसाच्या अंडर ऑर्डर घेऊन करता आसत, we are not going to be taking it just by sitting down here. We will report these to CEOs. We are going to report the CEO. We are going to make a complaint if required. जसे तांचेर फेक FIR केले, तुमचे फेक FIR जावचे ना, तुमचे सिस्टमॅटिक FIR जातले फॉर रिप्रेझेंटेशन अँड मिसरिप्रेझेंटेशन अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट ऑल्सो. सो प्लीज बी केअरफुल. आतांय जे लोकांनी मिस केला, ज्यांची नावां डिलीट जाल्या, आमच्या ब्लॉकांकडे वचचे, आमच्या ऑफिसांनी वचचे. गोंयभर आमी ते केलाय आनी नंबरूय दिल्लो आसा. तो नंबर परत एकदा आमी तुमकां सर्क्युलेटूय करता. वचचे, जर नाव डिलीट जालां रॉंगफुली ते पळोवचे आनी ते फॉर्म 6 भरचे. वी वील असिस्ट यू इन डुईंग दॅट. जांची नावां खरीच डिलीट जावपाक जाय ती आज सांतिनेजी बिल्डिंग म्हणला, पण थंय आसा ते. आमकां डिटेल मेळ्ळा की सांतिनेच्यो बिल्डिंग आतां म्हणल्यार थंय नांव अजुनूय आसा. जर बिल्डिंगूच ना जाल्यार वोटर आसतलो कसो? सो ही हॅज टू शिफ्ट टू हिज रेजिडेंस ऑर समवेअर एल्स. This is a criminal offence. I want to warn the government authorities who are involved in this exercise to be careful and we will take this action whatever that is required. प्रश्न आसा. हांव फायनली तुमकां कंक्लूड करता आसतना एकूच गजाल सांगता. म्हाका दिसता आमी मोर दॅन सफिशियंट वीथ एविडन्स दोनूच मतदारसंघ नॉर्थाचो आनी एक सावथाचो पणजी आनी मडगांव हांवें तुमकां सांगलां. हांव पयलीं म्हणल्यार SIR अमितान आनी बाकीच्यांनी सांगिल्ले प्रमाणे SIR वी हॅव टोटली एक्सपोज हाव इट हॅज बीन यूज्ड टू टार्गेट द जेन्युइन वोटर्स, wherein the voters, even the fake voters who are supposed to vote for BJP have been systematically protected by the Election Commission and the mechanism therein. आमच्या हांच्यांनी परत परत ऑथॉरिटीजां कडेन एकूच मागणी केल्या की आमची जी एलिगेशन्स आसा, आमच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो तुमी ब्लायंडली एक्सेप्ट करनाका म्हणून. यू गो एज पर प्रोसिजर
that is laid down by the election commission itself. Secondly, आम्ही इंडिव्हिज्युअलांक खंयच्याच टार्गेट करूंक ना, मतदारांकूय टार्गेट करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना, आमी करूंकूय ना. आनी BLOंकूय आमी टार्गेट करूंक ना आनी आमकां करपाचें ना इंटेन्शन. बट we are targeting and questioning the process involved in this entire mismanagement or misrepresentation हे जे कितें चल्ला by the election commission, government sponsored vote चोरी जी चल्ल्या, election commission sponsored vote चोरी ताजे बद्दल there are serious doubts on the correctness of the BLO's field verification जे आम्ही तुमकां with examples आता explain केला. आणि finally we are demanding the evidence behind rejection from the EROs and AEROs of the claims that we have put. These are in brief आम्ही सांगपाचें जे सांगला. फायनली जे BLOs आसा ते सगळे सरकारी कर्मचारी आमकां खबर आसा इलेक्शन कमिशन स्पेशली when it is being led by an officer like Ganesh Kumar is a compromised machinery. We have seen in the nation what is happening, how election commission is shielding, protecting and promoting vote chori by the BJP. आणि गोंयान तरी हांव क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता की बीजेपीक जर भ्रम आसत की आमी हे भितरले भितर करतले आनी कळचें ना म्हणून द टायम इज चेंज. वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी प्रोफेशनली, वी आर ऑल्सो वर्किंग व्हेरी सिस्टमॅटिकली आणि बूथ बाय बूथ प्रत्येक मतदारसंघात आमचे BLOs, आमचे जे BLAs आसा त्याच प्रमाणे आमचे बूथ वर्कर आसा हे सगळे कामाक लागल्या. तो एफर्ट तुमचे कांयच चलपाचें ना. तुमकां हद्दपार करपाचो जो निर्णय लोकांनी घेतला गोंयच्या ताका आमी कंप्लीट सपोर्ट आमचो आसतलो. आनी आमी हाचे पयलीं बी सांगला की गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी कायद्याचें पालन करचें. BLOs जे आसा तांच्यांनी सरकाराचें सांगणें कितले पर्यंत आयकचें, बेकायदेशीर ऑर्डरी तांच्यो आयकच्यो काय ना तो क्लियर विचार करपाक जाय. नाजाल्यार तुमी हिस्ट्री चॅक करा, जेन्ना बेकायदेशीर ऑर्डरी सरकाराच्यो आयकतात आनी जेन्ना सरकाराचो बदल जाता तेन्ना खुबशे जाणांक जेलीन वचचें पडटा. ही परिस्थिती हांगा येवची न्हय. गोंय देशभर आमी पळयल्या कितलेशेच BLOंनी अंडर प्रेशर येवन सुसायड केल्या. गोंयांत तरी ती परिस्थिती तितल्या पावूंक ना. आनी हांव मागणी करता सगळे BLO कडेन, तुमी संविधानाक रिस्पेक्ट करा, तुमी देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनाक रिस्पेक्ट करा, तुमी कायद्याक रिस्पेक्ट करा आनी कायद्यान जें आसा तें करा. तुमी कोणाच्याच दबावा खाली येवं नाका, कोणाच्या प्रेशरा खाली येवं नाका. कित्याक जर तुमी अंडर प्रेशर येवन पॉलिटिकल मास्टरांक खुश करपाक गेले आनी आमचे हे प्रोसेसान जर खंयच तुमचे डिस्क्रिपन्सीज आनी तुमचे जर इन्वॉल्वमेंट भितर सांपडलो बेकायदेशीर वोटरांक वांटोवपाचो किंवा फॉल्स रिपोर्ट सबमीट करपाचे, जाल्यार मागीर देशाच्या हितान, लोकशाहीच्या हितान म्हाका दिसता आमचे कार्यकर्ते फोर्स्ड आसतले तुमचेर क्रिमिनल केसीस फायल करपाक आनी एप्रोप्रिएट तुमचे विजिलन्स केसीस फायल करपाक. आनी ती परिस्थिती निर्माण जावची न्हय आनी तुमी स्वताक त्रास करून घेवचो न्हय. कित्याक हें सरकार आतां फक्त कांय म्हयन्याचें उरलां, जाल्यार तुमचे कडेन मागणी आसा तुमी संविधान आनी देशाचो इलेक्टोरल सिस्टम सांबाळपाचें काम करा आनी कायद्या प्रमाणे वचा. आनी परत एकदां आमी जी काँग्रेस कनेक्ट म्हणून SIRाक हेल्पलायन लॉन्च केल्ली ताजो नंबर परत एकदां फ्लॅश करता सबंद गोंयचे जनतेक पळोवपा खातीर. हो नंबर जावन आसा 7875833833. कोणाचेच नांवां जर चुकीन डिलीट जाल्या, कोणें चुकीन हें केलां, कोणाक प्रॉब्लेम आसा, कोणाचें रिफ्लेक्ट जायना इलेक्ट्रोल रोलाचेर आनी कितेंच तांकां मदत जाय पडली जाल्यार तांच्यांनी आमचे टिमीक कॉन्टेक्ट करचें. आमचे जे लोकल बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑर्गनायझेशन आहा दे वील एसिस्ट देम इन वॉट एवर मॅनर पॉसिबल. आमकां वोटर खंयचोय आसूं, तो आमचो वोटर आसूं किंवा BJPचो वोटर आसूं, आमकां ताजो मतदानाचो हक्क, आमकां जो संविधानान ताका वोटिंगाचो हक्क दिला, आपलो प्रतिनिधी, आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह, आपलो MLA, आपलो MP निवडून हाडपाचो जो हक्क दिला तो कोणाचोच काढून घेवपाचो ना. तो आमचो मतदार आसूं नाल्यार तो दुसरे पार्टीचो मतदार आसूं. BJP असलें बुरशें राजकारण आमी केन्ना करूंक ना. लोकशाही जर सांबाळून उरतली जाल्यार प्रत्येक मतदानाचो हक्क मतदाराचो प्रोटेक्ट जावन उरूंक जाय. ताणें मागीर आपले विचार करचो, परिस्थिती कितें चल्ल्या ती आनी ताणें जाय ताका वोट करचो. ताचेर इट इज हीज चॉयस. कोण कोणाचेर तकलेर बंद धरून वोट मार म्हणून सांगूंक शकना आनी आमकां तें करपाचेंय ना. फक्त मागता की जें कायद्यान आसा तें BLOंनी फॉलो करचें. आनी परत रिपीट करता की पार्ट नंबर 10, 16 आनी 18 जे
जे BLOs आसा तांकां इमिडिएटली रिप्लेस करचे ना जाल्यार तांचेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें आनी ही मेसेज गोंयभरचे BLO आसा तांच्यांनी कान उगडून परत एकदा सांगता तुम्ही कायद्याचे पालन करा, तुम्ही संविधानाचे पालन करा आणि इलेक्ट्रॉल सिस्टम हो आमच्या देशाचे फाउंडेशन हाची बुनियाद घालोवपाक दिवं नाका. तुमचेर मोठी जबाबदारी आसा इलेक्शनां सारकी घडची म्हणून. कित्याक जर आज आमच्या देशान अशी वोटचोरी जाली आणि पब्लीक मॅन्डेट जर हालयलो आणि इलेक्शन सारकी जावना जाल्यार आमच्या देशाची परिस्थिती फेल्ड स्टेट आसा सोमालिया, येमेन, सिरिया, पाकिस्तान हाजे भशेन जावपाक वेळ लागतो ना आणि ती ना जावची हाची जबाबदारी प्रत्येक BLOचेर आसा. हे तुम्ही लक्षात दवरचें. पण सुनील म्हाका सांग पळय आतां SIR प्रोसेस हो सगळो ऑलरेडी सोंपलेलो आसा. सो तरी आसतना हे तुजे मिस्टेक्स म्हणटा पळय जे कॉन्स्टिट्युन्सीन भायले म्हणजे आउटसायडर म्हणजे आमचे भायले कॉन्स्टिट्युन्सी पणजेन आसा पळय. सो आतां तेजी हे कितें तेजी हियरिंग तेच आमी तुमकां सांगपाक सोदता. आतां जेन्ना आमचे हाजे प्रमाणे इलेक्शन कमिशनरूय गोंयांत येवपाचो आसा ज्ञानेश कुमार. आमी खबर आसा आमकां तो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर आसा अमित शहाच्या मोदीच्या आणि तो कम्प्लिटली कॉम्प्रोमायज आहा म्हणून. पण आमकां देशाचे वेवस्थेचेर इलेक्शन वेवस्थेचेर तितलो तरी विश्वास दवरचो पडटा आनी तो प्रत्येकान दवरचो. म्हणून SIR जर करून सुद्दां 6 वर्सां डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेचे जर मतदार इलेक्टोरल रोलाचेर रिफ्लेक्ट जाता जाल्यार कसलो SIR? कसलो SIR? गव्हर्नमेंट वोटर्स ते SIR करून कितें केलें? जे जेन्युइन वोटर्स आसले तांची धांवपळ केली, तांकां दाम काडलो. जे खरेंच लेजिटिमेट वोटर्स आसले तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसले, तांची जनरेशनाची जनरेशन हांगा रावता. पण हे जे फेक वोटर्स आसा, हे जे BJPचे आमदारांनी लिडरांनी घाल्ले वोटर्स आसा ते वोटर कशे डिलीट जाले ना SIR? हाजे वयल्यान तो प्रोसेस फुल एक्सपोज जाता न्ही. तूच सांग 6 वर्सांची बिल्डिंग डेमोलिश जाल्या, SIR पयर केला मरे, 1 वर्स जावना कंप्लीट जाल्यार 6 वर्सां पयलीं डेमोलिश जाल्ले बिल्डिंगेंतले वोटर कशे उरले? हाजे वयल्यान SIR हो सिस्टमॅटीक इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ वोटर रोल नासलो. हे सिस्टमॅटीक इनिशिएटिव्ह टू कट शॉर्ट ऑपोजिशन वोट्स असले आणि प्रोटेक्ट BJP वोट्स. हे हातूंच्यान क्लियर जाता. एक एक्झाम्पल दिवपाचें म्हळ्यार तुका ही जी डिलिशनां आतां आमी ऑब्जेक्शनां घातल्या उपरांत जाता, ही जी एडिशन्स किंवा आतां फॉर्मेट भर म्हणून ट्रान्सफर कर म्हणून जी आतां जाता ही मिस कशी जाली होय प्रश्न आसा. किंवा SIR जालो कसलो? दॅट मिन्स इट हॅज नॉट बीन डन, द एक्सरसाइज हॅज नॉट बीन डन प्रॉपरली. BLOजान खंय तरी कॉम्प्रोमायज केल्या, घरा बसून केल्या आणि आपल्याक जाय तशी केल्या अशें दिसता. कारण ही इज एडमिटींग हिमसेल्फ की आपूण इन्फॉर्म करनाशिल्ले म्हणून. दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम CEO. दिस इज नॉट आवर रिपोर्ट, दिस इज कम फ्रॉम CEO's ऑफिस. नियरली 80 वोट्सांचे डिस्प्यूट्स आसा. वाय दिस 80 वोट्स इज 10% आणि जिखता कितले हांचे आमदार? 400, 300, 200 मतांनी जिखता. This is enough to make a person who is not eligible to win by manipulating this system. This is what we are saying की आज 32% जर हातूर BJP जिखता जाल्यार हे मॅनिप्युलेशनान जिखता. हे मॅनिप्युलेशन जावपाक जायना आणि गोंय वाचोवंक जाय जाल्यार हे पयलीं सगळ्या जाग्यार घालचें पडटलें. अँड दॅट एक्सरसाइज हॅज बीन डन. आय एप्रिशिएट वॉट हॅज बीन डन बाय मिस्टर फुर्तादो अँड द टीम अँड द ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ पणजी. कारण तांणी ज्या तरेन हें काम केलां हेच आमी रेप्लिकेट करून गोंयभर करता आणि ते सुरवातूय जाल्ले आसा. आणि काँग्रेस पक्ष बांदील आसा not just for vote our voters, for every Goan voter who is entitled to vote should get that voting right, and every voter whose name has been deleted, whose name should be deleted for the purpose of letting genuine voters select their MLA or elect their MLA who is entitled to be elected. ओके सुनील, आणि एक म्हाका सांगता हे BLOs आसता पळय ते गव्हर्मेंट सर्वंट आणि हे जे क्वॉर्टर्स आसा पळय तितून गव्हर्मेंट सर्वंट तर तेज्या खातीर तेंच्यांनी डिलीट ना करून ना पळय गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट सर्वंट BLOs गव्हर्मेंट सर्वंटच आसता न्ही ना. तुका आनी म्हाका काय गव्हर्मेंट BLO करता आणि ते क्वॉर्टर्सांनी गव्हर्मेंट सर्वंट लावता. गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून आतां पुलीस क्वॉर्टर्सान रावता तोय गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून खंयचे दुसरे गव्हर्मेंट सर्वंटान क्रायम केलो ताका धरप ना आनी ताका सोडपाचो तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून सांग मरे. अरे हांगा तशें केलें अशें दिसता तुका? प्रश्न कोण गव्हर्मेंट सर्वंट ना. लोक रिटायर जावन गेले थोडे लोकांनी घरा बांदली गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान रावता ते शिफ्ट जाले. हांव तुका आमचें एक्झाम्पल दिता स्वता. हांव फाटल्यान जेन्ना आय वॉज बोर्न आय वॉज वीथ माय पेरंट्स वर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आमी फाटल्यान रावतालीं, आमी घर बांदलें, आमी शिफ्ट जालीं दुसरे कडेन. आय कॅनॉट कीप माय वोट इन फाटल्यान न्हय दॅट टायम. आय एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग एन एक्झाम्पल. अशे जे लोक रिटायर जाले किंवा कोण घरा बांदली, कोण दुसरे कडेन रेंटाक गेले, शिफ्ट जाले, फॅमिली व्हडली जाली, ते लोकांचे वोटर ते उरले आणि ते उरून ते SIRानूय क्लियर जाले ना. हो आमचो मुद्दो आसा सांगपाचो. दोन कडेन वोटींग आहा.
कोणाची ते इलेक्शन कमिशनान सोदून काडून जाय. वी आर ट्रायंग टू जे वोटर आमकां मेळटा कॉन्क्रीट आतां जशें लिओ बाबान सांगले कोण खोर्ले गेले जाल्यार वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड आउट वेदर दे हॅव डन मल्टिपल वोटिंग. अवर दिस टायम वी आर वर्किंग ऑन अ व्हेरी प्रोफेशनल मोड. वी आर ऑल्सो गोईंग मेथोडिकली booth by booth and going through all these things, so we will not leave a single stone unturned to defeat BJP in Goa. सुनील तुमकां तुम्ही आता जे लिगल स्टँड घेतलो तुम्ही म्हणला एक आम्ही सगळे बीएलओक वॉर्निंग करता तुम्ही एज पर प्रोसेस करा म्हणून. पण इलेक्शन्स इज जस्ट राउंड द कॉर्नर न्हू, लेस दॅन 5 months वी कुड पॉसिबली. सो तुम्ही कितें डेडलायन दितले ह्या टायमार करा नाल्यार तुमचे लिगल एक्शन जाता इफ यू फायंड. पळय डेडलायन दिवपाचो प्रश्न येना. प्रत्येक बीएलओ जो आसा सरकारी कर्मचारी जो आसा ताका आपली डेडलायन कितें ती खबर आसूंक जाय, प्रिस्क्रायब बाय दीज ऑथॉरिटीज. सेकंडली आमी तांकां वॉर्निंग अशी न्हय ती, वी आर कन्सर्न अबाउट देम बिकॉज आमकां फाल्यां ते आमचेच भाव, ते आमचेच गोंयकार जे बीएलओ आसा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसा ते कितें व्हडले पयशेकार व्हडले बिग शॉट्स न्हय ते सादे भोवती समजले आनी बारीक पोस्टाचेरूच आसलेले लोक. तांकांय केसीच्या कोर्टाच्या कचाट्यांनी धुकलपाची कोणाक इच्छा ना. पण फाल्यां जर तुम्ही अंडर प्रेशर येता आनी जर बीजेपीचे तुमच्या लिडरांक खुश करपा खातीर कित्याचें कितेंय जर करता जाल्यार तुम्ही देशाचे इलेक्शन हे देशाची फाउंडेशन म्हणजे तुम्ही देशाची बुनियादूच जर हालयता आनी जर तुम्ही भितर सहभागी जाता जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच देशाच्या नागरिकाक हें टॉलरेट करपा सारकें आसचें ना आनी कोण तें टॉलरेट करचो ना. सो देन देर वील बी रिएक्शन फॉर युअर एक्शन. द रिएक्शन वील बी केसीस. Cases may be vigilance cases may be criminal cases may be civil suits. But whether these government employees फाल्यां हे बीजेपीचे लोक तांकां वांटोवपाक येतले केसीनी घालतले तेन्ना रिटायरमेंट पर्यंत तुमचेर चलतल्यो. कित्याक तुमकां करूंक जाय? तुमी कायद्यान वता न्ही. आमी कितें तुमकां आमी सांगता म्हणून बेकायदेशीर करून सांगना. आमी तुमकां सांगता जो कायदो एक्झिस्टन्सान आसा तो स्ट्रिक्टली फॉलो करा म्हणून. पॉलिटिकल प्रेशर हा पळय तेन्ना ते काय कायदो हे करतले काय आमच्या फॉलो करतले पॉलिटिकल ना तांच्यांनी हो तुका तेच सांगता न्ही प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याक खबर आसूंक जाय की ताका सॅलरी टॅक्स पेयर दिता म्हणून. बीजेपीचे ऑफिस दिना, बीजेपीचे कमिशनांतल्यान तांकां पयशे वांटो येना. तांकां जर तातूंतल्यान वांटो येता जाल्यार तांच्यांनी तांच्या हेंचे तांकां जर पगार जर टॅक्स पेयरा कडल्यान येता जाल्यार तांच्यांनी टॅक्स पेयराचो देशाचें हित राखचें. दे आर द लोएस्ट लेवल न्हू. ऑफिसर हा पळय ते बळी पडटा पॉलिटिकल प्रेशराचेर जाल्यार कितें म्हणटा हे लो लेवलाचे व्हडले व्हडले ऑफिसर बळी पडटा एका पॉलिटिकल प्रेशराक. हेंचे कितें काय ना म्हणटा ना तुका अरे बाबा तांच्यांनी तेच खातीर आमी तांकां क्लियरली सांगता न्हय की तुमी कायद्याचें पालन करा. तुमी कायद्याचें पालन करता आसतना जर कोण तुमचे वाटेक येता जाल्यार आमचे नजरे काडून दिता. वी विल स्टँड बाय ऑल दोज बीएलओज हू आर बीइंग टार्गेटेड बाय बीजेपी लीडर्स एंड एमएलएज. आय एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. इवन इफ द गव्हर्नमेंट टेक्स फॉल्स एक्शन ऑन देम तांकां सस्पेंड करपाक गेले कितें करपाक गेले वी विल provide you whatever support required, but don't fall prey to pressure tactics of the BJP. तुका सांगपाक कारण ते बीएलओ म्हणल्यार कितें एक कोण पणजेचे एग्जांपल कोण कादर म्हणा बाबुशाच्या ऑफिसांतलो तो थंय येता आनी हियरिंगाक बसता. हू इज कादर? इज कादर फादर ऑफ द इलेक्शन कमिशनर? सांग बरें म्हाका. कादर इज बीएलए? हू इज कादर? हाव कादर इज बीइंग एंटरटेन फॉर द हियरिंग्स फॉर द वोट डिलिशन? This is the interference I am telling you that is to be stopped. This political interference cannot be tolerated. If tomorrow Pratibha is going or Muktamala is going or Leo is going, they are going in capacity of BLAs, authorized BLAs. हांव सांगपाचें तुका म्हणल्यार बी कोण मिनिस्टराचो कोण पिवन मिनिस्टराचो कोण ड्रायव्हर तो वता थंय आनी हियरिंगाक बसता आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आर एंटरटेनिंग देम. दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. कायदो म्हणून कितें आसूंक जाय. तूं तें समजू नाका की एक बारीक ऑफिसर कसो प्रेशर हँडल करतलो काय म्हणून. बॉम्बे जेन्ना टेररिस्ट अटॅक जालो एकटे तुकाराम मुंबळेन टेररिस्ट जाले गन उडोवन काडले आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना. तो कोण कमिशनर नासलो पुलिशेचो, तो सादो कॉन्स्टेबल आसलो. ही पूट इज कंट्री फर्स्ट, ही पूट इज नेशन फर्स्ट, ही सॅक्रिफायड इज लायफ. आज तीच परिस्थिती आसा देशाचेर. आज देशाचे फाउंडेशन इज अंडर थ्रेट, अवर डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट. म्हणून सांगता हांव every BLO who is a low ranking officer has to become Tukaram Mumbai today. He has to take that bullet, he has to handle that pressure and tell political bosses ki I will go as per law. जाल्यार तो देश उरतलो. प्रत्येक जण बीजेपीक भिले हाका भिले ताका भिले काय चलतले रे.
सुनील बाब, तुम्ही तो आता सरनेमा जी आसा ती चेंज करीत आसा. नेपाळीन खंय तरी आता थापाचे तारी केला आणि गुरकाचे डिसोजा केला. हाचेर तुमी कितें म्हणटले? पळय, हे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा पळय, दिस इज इंटरलिंक्ड. दिस SIR, this objection by the BLAs for deletion, then addition process. आज जर थापाचो तारी जाता आणि गुरखाचो डिसोजा जाता जाल्यार फाल्यां सपोज ते थापाचो तारी जाल्लो आणि गुरखाचो डिसोजा जाल्ल्या हाडून मोडके बिल्डिंग नासलेल्या बिल्डिंगेन वोटर म्हणून घालो जाल्यार ताका डिलीट करपाची जबाबदारी कोणाची? BLOची न्हय. हेच सांगता न्ही हांव. ऑल दीस प्रॉब्लेम्स आर कनेक्टेड आणि ते चॅक करूंक जाय की तालिगांव आणि पणजे नेपाली वोटर कितले आसा काय म्हणून, आणि ते केन्ना तारी आणि केन्ना डिसोजा जाले काय म्हणून, कित्याक तेच फाल्यां बोगस वोटिंग करतले. हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा, जे लोकांक सोय सुद्दां ना गोंयचे, दे विल डिसायड द फ्युचर ऑफ पेंजीम, तालिगांव और एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. दिस इज वॉट हॅज टू बी आयडेंटिफायड अँड स्टॉप, अँड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरीवन, irrespective of the political ideology and the positions that you hold in the society. सुनील बाब, Okay, तुम्ही just addition WhatsApp करता. Just addition to your question which has been asked. Act amend केल्लो आसा आनी change of name act आनी कोर्टाक proceeding दिल्ले आसा. Court is acting in terms of documents that are being produced. हाजो अर्थ खंय तरी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज इन्वॉल्वड आसा भितर, तांकां ते फेक डॉक्युमेंट दिवपाक और तांच्या नांवान ते डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक. And I think this is all connected to election process only. कारण neither Thapa nor Gurkha is entitled to vote. आणि आम्ही पर्टिक्युलरली काय म्हणला जसे सुनीलान म्हणला तसे पणजे आणि तालिगांव या दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम्ही हे पळयला की हे जाता म्हणून. सो इफ दे आर नॉट एंटायटल्ड टू वोट, दे आर बीइंग मेड एलिजिबल टू वोट बाय चेंज ऑफ नेम्स. कारण ते मागीर डिटेक्ट जावचे ना म्हणून, कारण आम्ही सरनेमांचेर वतले म्हणून. वी विल नॉट लेट दॅट हॅपन. आम्ही वी आर युजिंग AI प्रोसेस. सुनील बाबान जसे सांगला तसे देयर इज अ टीम विच इज नाव एक्टिव्ह इन फाइंडिंग आउट वॉट एव्हर दिस हॅज बीन डन. Technology has changed, so BJP should understand one thing की ही vote चोरीची चल्ल्या आणि खोटीपणाची चल्ल्या, including this kind of background which has been done. This change of name has to be seriously looked upon and looked after. आणि हांचेर ऑब्जेक्शन घालपाक जाय. आम्ही वेगवेगळे जे नाव चेंज किंवा जातीचे दाखले दिवपी हांकांय सांगता की तांची जे समाजाच्यो ऑर्गनायझेशन आसा तांकांय सांगता की हे तांणी हाजेर लक्ष दवरचें डेली बेसिसाचेर. कारण दिस इज नथिंग बट टेकिंग अवे डेमोक्रेटिक रायट ऑफ अ एलिजिबल गोवन और इंडियन वोटर टू वोट. अमित बाब, चोडशी जाता चेंज ऑफ नेम, तुम्ही तेजेर नदर धरल्या? सगळ्याच्या नजर आसा. सुनील बाब, 100% नजर आसा. तुम्ही जो व्हॉट्सॲप कनेक्ट नंबर दिला ज्यांची वोट्स डिलीट झाल्या किंवा इंटेन्शनली डिलीट केल्या तांकां कितले दिसांचो टायम आसा? हे आतां इलेक्शन लागीं पावला तेंचे एड जातले काय म्हणून वोटिंग रोलाक? It is ongoing process. No, no. Ongoing It's a process. continuous- New It is a year. continuous 1 process. month before election, you can add the thing. It is an ongoing process. The company will be deleted, you will file form 6. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.